शिवसेनेन एक महाराष्ट्रात अभद्र युती केली आणि काँग्रेस, एनसीपी आणि शिवसेना मिळून महाराष्ट्रातलं सरकार केलं आणि जो पळय संजय राऊत असा तो कित्याक उलय सुटला खऱ्या अर्थान जे पळय नाव वापरताले शिवसेना शिवाजी महाराजांचे नाव वापरताले आणि सदांच म्हणटाले हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे याच्या आशीर्वाद म्हाका याद जाता की फाटले फावटी सुद्धा भारतीय जनता पक्षा वांगडा तेंची युती आशिल्ली आनी बरोबर गेले त्या वेळाचेर सुद्धा काँग्रेसची अध्यक्ष आसा सोनिया गांधी असो किंवा बाकीच्या बद्दल ते कितें उलयले संजय राऊत ते ताका खबर आसपाक विदेशी जी एक महिला हांगसर गोंय ह्या देशा भितर राज्य करपाक खूब कितें कितें उलयल्लो एका रातयान ते विसरल्या सगळी तत्वां गुंडाळून महाराष्ट्रा भितर तेंच्यानी एक अभद्र युती केल्या आनी आतां ताका स्वप्न पडल्यान की गोंयानूय काही लिडराक स्वप्न पडल्यान की आमी शिवसेना बरोबर युती करतले आनी गोंया भितर एक प्रबळ विरोधी पक्ष तयार करतले आनी फुडें सरकार सुद्धा करतले गोंयचे जे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आसा हे स्थिर सरकार आसा या सरकारा बरोबर 27 आमदार आसात 40 पैकी 27 आमदार हे भारतीय जनता पक्षाचे आसात आनी स्थिर सरकार संजय राऊताक हेजे पयलीं आमी सांगले जेन्ना तेणें लोकसभेक उमेदवार दवरले तेन्ना आमी सांगलेले की तेणें महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा बरोबर युती केल्ली पयलीं तेन्ना आमी म्हटलेले की तेणें आपल्या उमेदवार निवडून येवपाची ती फक्त डेपोजीट राखून दवरची आनी त्या प्रमाणे विधानसभेकूच सगळे उमेदवाराची डेपोजीट तेंची गेल्ली आनी लोकसभेकूच तेंची तीच गत जाल्ली महाराष्ट्र सदांच उलयता ते गोंय हे महाराष्ट्र न्ही म्हणटा महाराष्ट्रान जसो विश्वासघात केला तसो आमी कोणाचो विश्वासघात करूं ना आमी सरकार दिल्ले आसा हे 27 आमदाराचे सरकार आसा आनी पूर्णपणे गोंयकारांचे सरकार आसा काही लोक आज गोंया भितर आमी गोंयकारपणाची हित राखतले म्हणटा आनी महाराष्ट्रातली जी शिवसेना आसा तेका गोंयान हाडून तेजी पालखी उबारपाक पळयता तेजो आमी निशेध करता भारतीय जनता पक्ष ही गोंयकारा खातीर गोंयकारपणा खातीर आसा आनी अशीच फुडें सुद्दां उरतली म्हाका संजय राऊता एकूच सांगूनशें दिसता की तेणें जी कितें काल आश्वासन दिल्या महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांक किंवा युवा तरणाट्यांक ती पूर्ण करून घेवची शेतकऱ्यांची कर्ज तेणें माफ करची खंयच्या लोकांक नोकरी तुमचे आश्वासन दिलें तें पूर्ण करचें आनी मागीरूच तेणें गोंयांत येवन सरकार घडोवपा खातीर जे कितें तें वावर करचो आमी तेजें गोंया भितर स्वागत करता अवश्य संजय राऊतान येवचें आनी आपल्या पक्षाची वाड हांगसर करची पण भारतीय जनता पक्षाचे आतांच न्ही येणाऱ्या 2022 सुद्धा परत बहुमताचे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार येतले आनी हांगसरची युती बी हांगसर चलच्यो ना आमी पूर्ण बहुमताचे सरकार परत 2022 सुद्धा भारतीय जनता पक्षाचे सरकार स्थापन करतले कोणाक कितें विचारपाक विचारलें तुम्ही आता म्हणले 27 आमदार सरकार पूर्ण सध्याची परिस्थिती किंवा आताले जे चल्ल्या तुमचे बीजेपी भितर तुमचे 20 आमदार मुख्यमंत्री आयोग करण्याच्या पवित्र्याक आसा तेजेर तुमचे कितें म्हणटा ह्यो सगळ्यो हवेतल्यो गजाली आसा 20 आमदार हांव आजूच आयकता एक्चुअली 27 आमदार आमचे आसात ते वेळ पडल्यार 30 सुद्दां जावंक शकता
इतलेच ह्या प्रश्नाक उत्तर दिवपाक शकता. तशेंच आयकलां तुमची सभा पॉसिबिलिटी आसा न्ही जावंक शकता न्ही. आणि ते 30 साल म्हणटरी देर विल बी रिवोल्ट अगेन्स्ट द सीएम दिस इज द रायडर अशें कशें चलता ती 27 आफ्टर 30 जातले आनी देन देर विल बी रिबेलियन अगेन्स्ट द चीफ मिनिस्टर अशें हांव आजूच आयकलें. खरें म्हणजे ही गोश्ट मुख्यमंत्री सगळ्यांक सांबाळून घेवन बरें काम करता. गोंयची प्रगती जावं गोंयचो विकास करपा खातीर आसा आनी खंयच्याच आमदारा भितर आमच्या अस्वस्थता ना. एक एलिगेशन गेल्लें गोंयकार कोण ते शिवसेना कोणाक रिपोर्ट करतात ती आतां महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी आसूं किंवा बाकीच्यो पार्टी आसूं हे आमी गोंयचे खातीर करता म्हणटात. पूण भारतीय जनता पक्ष हो राष्ट्रीय पक्ष आसलो तरी पयलीं आमी गोंयकारपण घेवनूच फुडें वतले आनी आमचे भितर सगळे समाजाच्या नेत्यांक सगळे समाजाच्या आमदाराक प्रतिनिधित्व आमी दिल्लें आसा. सगळे जातीच्या धर्माचे लोक भारतीय जनता पक्षा बरोबर आसा. गोंयचे भारतीय जनता पक्षा